सरकारान नवो टीसीपी कायदो फकत इंग्लीश भाशेंतल्यान प्रसिद्ध केला आनी तो कायदो सामान्य गोंयकाराक समजपाक कठीण वता। ताका लागून नवो कायदो प्रसिद्ध करतना मराठी वांगडा कोंकणी भाशेंतल्यान प्रसिद्ध करचो ना जाल्यार 23 सप्टेंबराक नगर नियोजन कार्यालया मुखार निदर्शनां करतले अशी शिटकावणी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परबान दिली। पणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या कार्यालयांत जाल्ले पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो। काँग्रेसींतल्यान भाजपांत आयिल्ले 8 आमदार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांचे सयत दिल्ली गेल्यात। सोमाराक भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतले। भाजपा कडेन 20 आमदार आसात, ते भायर मोगोचे 2 आनी 3 अपक्षाचे सरकाराचो तेंको आसा। सरकारा कडेन भोवमत आसतना लेगीत काँग्रेसींतल्या 8 आमदारांनी भाजपांत प्रवेश केला। हाका लागून भाजपाचे संख्याबळ 28चेर पावला। सरकाराक 33 आमदारांचो तेंको आसा। सरकारा कडेन भोवमत आसतना लेगीत 8 आमदारांक कित्याक प्रवेश दिलो हाचे फाटल्यान गणिताचे अदमास राजकीय निरीक्षक मांडत आसात। केप्यां ते तिळामूळ वाठारांतल्या थांब्याचेर बेकायदेशीरपणान केबल्स गुठलावन दवरल्यात। कांय केबल्स रस्त्याचेर आयल्यात, तांकां लागून थळाव्यांक ताची अडचण निर्माण जाता। रातच्या वेळार रस्त्या वयले केबल्स दिश्टी पडटा, ताका लागून लोकांक अपघाताक तोंड दिवचें पडटा। देखून थळाव्या लोकांनी नगरपालिकेन हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी केल्या। तांणी दखल घेवन संबंद खात्याक कळोवन रस्त्यार आयिल्ले केबल्स काडटले अशें केप्यां नगरपालिकेची नगराध्यक्ष सुचिता शिरवोईकारान सांगलें। नव्यान वेंचून आयिल्ले मडगांवचो नगराध्यक्ष घनश्याम शिरोडकाराचेर भाजपाच्या 15 नगरसेवकांनी सोमार अविश्वास थाराव दाखल केलो। नगराध्यक्ष वेंचणुकेक वेळार जी मतां फुटिल्ली ताची कारणां आनी सोदली, तशेंच मुख्यमंत्र्ये कडेन जाल्ले बसके उपरांत आमी अविश्वास थाराव दाखल करपाचो निर्णय घेतिल्लो आनी ते प्रमाण थाराव दाखल केलो। मडगांव महानगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष पदार हालींच वेंचून आयिल्ल्या घनश्याम शिरोडकाराक कामाक सुरवात केल्या। ताणें सोमारा पालिकेच्या गार्डनाची साफसफाई सुरू केली। ह्या गार्डना कडेन दुर्लक्ष जायत आसा, तशेंच ह्या गार्डनांत खुबश्यो बेकायदेशीर गजाली जायत आसा, ताचेर पाळो दवरपाची गरज आसा अशें शिरोडकार सांगता। ह्या विशीं पुलिसांक कळीत करून ह्या गार्डनाचें शेणिल्लें स्वरूप परत मेळोवपाचे यत्न करतलो अशें शिरोडकार सांगता।
स्वच्छ दर्या सुरक्षित दर्या या संकल्पनेचेर आधारित विद्यावृत्त फोंड्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी बेताळबाटीम दर्यान निवळ केलो। या मोहिमेत सुमार 64 विद्यार्थ्यांनी, शिक्षक, बेताळबाटीम वाठारांतले सरपंच तशेंच पंच आनी हेर लोकांनी या मोहिमेत वांटो घेतिल्लो। सगळ्यांनी एकठांय येवन बेताळबाटीम दर्यावेलो कोयर काडून दर्या निवळ केलो। मिग 29Kच्या रिप्लेसमेंटा खातीर एरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट एजन्सी आनी DRDO झुजा पावड्यार काम करता। ट्विन इंजिन डेक बेस्ड फायटर बेगीनूच मिग 29Kचे जागा घेतले। महत्वाची गजाल म्हळ्यार ह्या फायटर विमानाची चाचणी गोंयांत INS हंसा शोर बेस्ड टेस्ट फॅसिलिटीचेर जातली। अमेरिकेच्या जनरल इलेक्ट्रिक F414 या 2 डिझल इंजिनाच्या मजतीन हे फायटर विमान पावर करतले। भारतीय वायुसेनेच्या सूर्य किरण एरोबॅटिक पंगडान 18 सप्टेंबराक ओडिसाच्या पुरी शारांत एक मनभुलोवपी हवाई प्रदर्शन घडोवन हाडले। आझादी का अमृत महोत्सवा निमतान ही कार्यावळ आयोजित केल्ली। या प्रदर्शन भारतीय वायुसेनान बंगालच्या खाडीशीर सादर केले। या पंगडाच्या 9 विमानांनी ओडिसांतल्या पुरी शारांत ब्लू फ्लॅग दर्यावेळेर हे एरोबॅटिक प्रदर्शन सादर केले। नगराध्यक्ष म्हूण हांवें काम सुरू करचे पयलींच म्हजेर अविश्वास थाराव हाडप हें लोकशाये विरोधांत आसा आनी हाची जाप म्हजेर अविश्वास थाराव हाडप्यांक जनतेक दिवची पडटली अशें मडगांव नगरपालिकेचे अपक्ष वेंचून आयिल्ले नगराध्यक्ष घनश्याम शिरोडकारान म्हटलें। नगरपालिकेच्या कारभारांत पार्टी पॉलिटिक्स कित्याक असो प्रश्न शिरोडकारान केला। मुरगांवच्या संभाजीनगर वाठारांत शांतादुर्गा कला आनी खेळ संघान आरशे वापरून 12.5 फुटाची गणपतीची मूर्ती भक्तां खातीर एक आकर्षण थारल्या। मंगळारा 20 सप्टेंबराक 21 दिसांच्या गणपतीचे विसर्जन जातले। गणेश चतुर्थीच्या 2.5 ते 3 म्हयन्यां आदी हौशी कलाकार हो देखावो तयार करपाक लागतात। पुराय देखावो तयार करपाक तांकां 1 ते 1.5 लाख रुपया खर्च लागता। फाटल्या 12 वर्साच्या कार्यकाळांत हौशी कलाकारांनी जर्मन जेगी, लाकडाचो भुसो, कुलिंग पेपर, बीड्स, दोरी, सुपारी, बेळे तशेंच वूड चिप्स वापर करून गणेश मूर्ती तयार केल्ल्यो।
वास्कोची खारीवाडो दर्यादेग निवळ करची तशेंच ह्या वाठारांत लायटीचे खांबे हांगा येवपी लोकांक बसपाक बांक तशेंच हेर साधन सुविधा हांगा उबारची अशी मागणी वास्कोचे आमदार दाजी साळकर हांणी केला. सोमारा पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यां सयत दाजीन खारीवाडो तशेंच बायणा दर्यादेग वाठाराची पळोवणी केली. ह्या वेळार वास्कोचो नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष तशेंच हेर नगरसेवक आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. वास्को मतदारसंघान येवपी बायणा दर्यादेग उपरांत खारीवाडा दर्यादेगेचेर साधन सुविधा उबारपाक पर्यटन खात्यान लक्ष दिवचें अशें आपणे पर्यटन खात्याक कळीत केलां. तशेंच बायणा मॉडेल ब्रिज करपाचें काम बेगोबेग करचें अशी म्हायती दाजी साळकार हांणी दिल्या. काँग्रेसीच्या 8 आमदारांनी हालींच भाजपान पक्षांतरण केल्या उपरांत साभार पक्षांनी ह्या 8 आमदारांच्या तशेंच भाजपा विरोधान आंदोलन करून निषेध करपाक सुरवात केल्या. आयतारा रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या फुडाऱ्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर भाजपा आनी ह्या 8 आमदारांच्या विरोधान आंदोलन केलें. भाजपान 2/3 काँग्रेस फोडून बरें करूंक ना अशें करून भाजपान लोकशायेचो खून केला अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें म्हणणें. तशेंच कापास्ताद आसल्यार ह्या 8 आमदारांनी राजीनामो दिवचो आनी परत वेंचणूक लडोवची अशें आव्हानूय रेव्होल्युशनरी गोवन्सान दिलें. सांत आंद्रे मतदारसंघाच्या पर्यटन थळाचे नूतनीकरण करपाच्या हेतान काम सुरू केलां. पयल्या पावड्यार बांबोळी शिरदोना दर्यादेगेक एक बरें पर्यटन थळ करपाचें काम सुरू जालां अशी म्हायती आमदार गिरीश बोरकार हांणी दिल्या. बांबोळी शिरदोन दर्यादेग वाठाराची तांणी आयतारा पर्यटन अधिकाऱ्यां सयत पळोवणी केली. गांवांत आशिल्लीं पर्यटन थळां उजवाडाक हाडपा खातीर आपणे वेगवेगळीं पावलां उबारल्यात अशी म्हायती गिरीशान दिली. वेगवेगळ्या वाठारांतले कलाकार एकठांय येवन दर आयतारा गोंयांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी वचून वॉटर कलराच्या कलेचो प्रचार करतात. तशेंच लोकांक ह्या चित्रकले खातीर प्रोत्साहन दिवपाचो यत्न करता अशें वॉटर कलर आर्टिस्ट असोसिएशन ऑफ गोवाचो वांगडी कालिदास सातार्डेकर हांणी सांगलां. ह्या आयतारा वास्कोच्या पोर्तुगेज वॉच टावराचें स्केच काडपाक गोंयांतल्या कलाकार हाजीर आशिल्ले. जुवारीनगर वाठारान MES महाविद्यालय हांगच्या रस्त्याच्या कुशीक अतिक्रमण करून दुकानां बांदल्या. तशेंच लोक रस्त्यार गाडयो पार्क करतात, हाका लागून पसार जावपी आनी गाडयो चलोवप्यांक ताचो त्रास सोंसचो पडटा. ह्या प्रकरणाची हांव येरादारी पुलीस आनी हेर संबंधी खात्याच्या अधिकाऱ्या वांगडा चर्चा करतलो आनी ह्या प्रश्नाचो सुटावो बेगोबेग करतलो अशें आस्वासन कुट्टाळेचो आमदार आंतोनियो वाझान दिलें. आयतारा MES महाविद्यालय हांगच्या रस्त्यान दोनूय वाटेन गाडयो पार्क केल्ल्या वाठाराची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो.
चिखलीच्या सेंट अँथनी खुर्साक धापून दवरपी कवचेच्या काशेची मोडतोड करून क्रिस्तांव धर्माचो अपमान करून धर्मीक भावना दुखोवपाच्या उद्देशान खुर्सा मुखावयलो तोकटो आनी फाटले वटेन लुकसाण केलां. पुलिसांनी आनी मुख्यमंत्र्यान हाची दखल घेवन कोणी हो अपराध केला ताचेर बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी चिखलीच्या थळाव्यांनी केल्या. गोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान गालजीबाग दर्या देग वयली रेंव व्हडा प्रमाणात व्हांवून गेल्या. तशेंच दर्या देगे वयली सगळीं झाडां नश्ट जाल्या. दर्या देगेचे 30 मिटरा परस चड वाठार धुवन गेल्ल्यान थळाव्या लोकांक धोको निर्माण जाला. अशी स्थिती हेर दर्याची लेगीत आसा. सरकारान ह्या घडणुकेचेर खर लक्ष दिवपाची गरज आसा अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. भारतीय नुस्तेमारी सर्वेक्षण मुरगांवच्या सेफ सागर हेटलँड सडा हांगच्या खाला स्वच्छ सागर ह्या कार्यावळीत वांटो घेवन बायणा दर्यादेग निवळ केला. शेनवारा 17 सप्टेंबर दिसा राज्यांतल्या 37 दर्यादेगांचेर सकाळी 8 ते सांजे 7 मेरेन नितळसाण मोहीम राबयल्ली. आझादी का अमृत महोत्सवा निमतान केंद्रीय मंत्रालयान देशांतल्या 75 दर्यादेगांचेर नितळसाण मोहीम आंखिल्ली. गोंयांतल्या मिरामार, बोगमाळो, बायणा, वेलसांव, कोलवा ह्या 5 दर्यादेगां वांगडाच उरिल्ल्या दर्यादेगांचेर नितळसाण मोहीम जाली. हे मोहिमेंत राज्य सरकारा वांगडा केंद्र संस्थांनी वांटो घेतिल्लो. दर एका मनशा मदीं 64 कला असतात. तशेंच ह्या युगांत आनी एक कला म्हळ्यार इंट्रस्ट. तशें दर एका कलाकारांत आर्थीक गरज आसता. तशेंच ह्या कलाकाराक घराब्यांचो आनी समाजाचो तेंको मेळप गरजेचो अशें PS सूर्यवंशी नवचेतना युवक संघ पेडण्याच्या सत्कार सुवाळ्यान सांगलें. ह्या युगांत कलाकाराची खूब गरज आसा अशें संजय हरमलकारान सांगलें. ह्या सुवाळ्याक समाजसेवक मनोहर तवळणीकार, मोपा पुलीस ठाण्याचे निरीक्षक महेश केरकार, नवचेतना युवक संघाचे अध्यक्ष कृष्ण पालयेकार, कासरवडणे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष बाबूराव गाड हाजीर आशिल्ले. सांग्यार भारतीय जनता पक्षा खाला कर्करोग शिबीर आयोजित केले. या शिबिरांत दोतोर शेखर साळकारान कर्करोग दुयेंत्यांक बरो संदेश दिलो. जाका कर्करोग जाता तांच्यांनी जाता तितले बेगीन वचून तपासणी करून आपलो जीव वाचूं येता. तशेंच पयल्या वा दुसऱ्या पावड्या वयल्या कर्करोग दुयेंत्यांक 100% बरी जावपाची शक्यताय आसा अशी माहिती दोतोर शेखर साळकारान सांग्यार जाल्ल्या शिबिरांत दिली. या शिबिरांत सांग्याचो आमदार सुभाष फळदेसाय, दोतोर शेखर साळकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.
फाटल्या सप्तका सावन गोंयच्या चडशा वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडत आसा। पुराय वाठार उदकान भरिल्लो दिश्टी पडटा। हालीसराक वातावरणात बदल जाल्ल्यान लोकांची भलायकी इबाडपाक लागल्या। मदींच पावस पडटा जाल्यार मदींच वत पडटा आनी ताचो परिणाम लोकांचेर जाल्लो दिश्टी पडटा। ह्या दिसांनी भुरग्यांक तशेंच तरणाट्यांक जोर थंडीची लक्षणां दिसून येता। सगळ्यांनी आपल्या भलायकीची जतनाय घेवपाची गरज आसा। भाजपा फुडारी सोनाली फोगट हिच्या खून प्रकरणाची खोलायेन चौकशी सीबीआयच्या वतीन करप चालू आसा। ह्या पथकान आयतारा सकाळी कलीज रेस्टॉरंटची पुरायपणान तपासणी करपाक चालू केल्या। शेनवारा सोनालीन राबितो केल्ल्या वागातोरांतल्या ग्रँड लिओनी रिसॉर्टाची तपासणी सीबीआयन केली। केंद्र सरकाराच्या सुचोवणे वयल्यान राज्य सरकारान फोगट मरण प्रकरण गोंय पुलिसांकडल्यान सीबीआय कडेन सोपयला। शुक्रारा सीबीआय पथक गोंयांत दाखल जाल्लें। समाजवादी पार्टीन उत्तर प्रदेशांतल्या विधानसभेचेर व्हेल्लो मोर्चा पुलिशेन आडायिल्ल्यान व्हडलो बोवाळ जालो। समाजवादी पक्षाचो मुखेली तशेंच उत्तर प्रदेशाचो विरोधी पक्ष नेतो अखिलेश यादव भाजपा आड रस्त्यार देविल्लो। देशांतली म्हारगाय आनी बेरोजगारी आड समाजवादी पक्षान आक्रमक भुमिका घेतल्या। परवानगी नासतनाय समाजवादी पक्षान ही यात्रा काडिल्ल्यान पुलिशेन ती आडावन धरिल्ल्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांगता।